After my appointment in the block, we are focusing on rebuilding the party. So in the next few weeks, we have many prominent people, former councillors, former corporators, other prominent leaders from various fields of life joining us. So today, Minin De Cruz, who is a three-time former corporator, along with his supporters, is joining us. I would request our president to put a shawl on his and welcome him with a bouquet of flowers. पणजे ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करप आफ्टर स्पेशली बाबूश मंसुरात ditched the NG Motors, betrayed the party to join BJP. ह्या लोकांनी ताका एक विश्वासान मत मारलेलें की हो कितें तरी परिवर्तन हाडटलो आनी त्या खातीर तेणी इतल्या वर्सांची भाजपाचे कॅन्डिडेटाक पणजेच्या मतदारसंघांनी डिफीट केलं आणि त्याच्या नंतर बाबूश आमचे थोडे कॅडर जे आम्ही बिल्ड केल्ले तेही घेवन बीजेपी कडेन गेलो आमकां पणजे खुबशे त्रास जाले ऑर्गनायझेशनल लेवलाचेर पूण आमी स्लोली बिल्डअप करपाक लागले आनीक आमचो नवीन यंग यूथ प्रेसिडेंट आमचो PCCचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जोयल हेजे अपॉइंटमेंटाच्या नंतर आमी एक वेगळे इनरोड्स पणजेन करपाक सुरू केली आमी वेगळ्या वेगळ्या लोकांक मेळपाकूय सुरू केली तेणी आनी बरी मेंबरशीप ड्रायव्ह तेणी सुरू केली चालू आसा आनीक बरें दिसता आमची जॉयंट काँग्रेस हितून आमचे बाब मिनीन डे क्रूज जो 2 टाइम इलेक्टेड कॉर्पोरेटर एक टाइम कॉप्टेड कॉर्पोरेटर जवळजवळ 15 वर्ष ताणें आपल्या आयुश्याची भारतीय जनता पक्षाक दिली आणि एक ऑर्गनायझेशनल मॅन जेचे कडेन संघटन आसा सगळे पणजेभर तेजे फॉलोवर आसात तेजे सिंपथायझर आसात आनीक थोडे दिसांनी आनीकूय काही महत्वाचे लोक इम्पॉर्टंट लोक पणजे ब्लॉक आनी पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिबिल्ड करपाक काँग्रेस पक्षान जॉइन जातले काँग्रेस पक्षाक जी आमची जॉईंट काँग्रेस मेंबरशीप जी ड्रायव्ह सुरू आसा त्या ड्रायव्हाक प्रतिसाद दिवन खुबशे पणजेकार काँग्रेसीन प्रवेश करतले आनी आमचे उतर आसा पणजेकारांक की पणजेचे मतदार संघ हो काँग्रेस परत कंप्लिटली रिबिल्ड करतलो कंप्लिटली स्ट्रेंथन. बेसिकली हांव जॉईन जाला काँग्रेसीक तुमकां खबर आसा लास्ट टायम हांवें सगळें म्हणजे कितें आहा तें तुमकां स्पश्ट सांगलां क्लॅरिफिकेशन दिलां आनी कित्याक लागून जॉईन जावचो परिस्थिती येयली ती सांगल्या. ही जी परिस्थिती जी काँग्रेस आयज BJP नेट मारून उलयता जेन्ना आमी जॉईन जाल्ले तेन्ना इन द इयर 2006 BJP म्हणटा ती तशी परिस्थिती नाशिल्लीच जे आमी जॉईन जावन ती परिस्थिती आयज तेंची वयर सरली आनी आतां ती ग्रॅज्युअली लास्ट इलेक्शनाक सावन परत देंवली. इट इज नॉट दॅट BJP हॅज वन दॅट इलेक्शन ते 17 सिटां तेंची येयलेली 13 सिटां ते येयले मागीर तेणी कितें हॉर्स ट्रेडिंग करून दॅट इज अ डिफरंट इश्यू कोण बेमान जाता कोण हें जाता बट परिस्थिती तेंची तशी नाशिल्ली आमी जॉईन जावन पार्टी बिल्डअप जाली फ्रॉम द इयर 2006 ऑनवर्ड्स. मागीर 2012 जाणा तुमी तेंची 21 सिट्स येयली तेजे उपरांत 21 सिटांतली तेंची 13 सिटां येयली म्हणजे हेजेरूच गमता तेंची डावनफॉल तेन्नाच्यान सुरू जाली आनी आतांच्यान तेंची स्पश्ट डावनफॉल सुरू जाली आसतली. पार्टी आमी बिल्ड केल्ली पूण तांकां जरी तर आमची ताची गरज ना म्हणटात कित्याक कोणूय येयले वयता येता वयता जाल्यार म्हाका दिसना हांवें ती असली हें करप लोवर डिग्निटी रावन तेंच्या फुड्यान रावन म्हाका हें करप अशें करप आय डोंट बिलीव इन दॅट. म्हाका आमचो रिस्पेक्ट आहा सेल्फ रिस्पेक्ट आहा आनी त्या सेल्फ रिस्पेक्टाक लागून हांवें रिजिग्नेशन दिलां. 1 मंथ हांव तांकां रावलां 9/3 मार्चाचे 9 तारखेर हांवें तांकां रिजिग्नेशन दिलां आनी हांव रावलां. म्हाका नाका आसलेलें फाल्यां म्हणपाक आरे त्या रिजिग्नेशन तांकां जॉईन जावन तेणें रिजिग्नेशन हांव पळय धांवलो म्हाका तशें नाका हांव एका दिसान दुसरे पार्टीक जॉईन जालां. हांव रिजिग्नेशन दिलां आनी 1 म्हयनो सुमार रावलां तेंचो कितें सांगता तें तेंचे बाबतींत गमपाक आनी मागीर म्हाका सांगलें तेणी लास्ट विकान बाय जॉईन जा म्हणून सो हांवें ताका सांगलें इट्स अ होली वीक हांव जॉईन जावंक शकना म्हाका पब्लिसिटी नाका
I want to build up the party. Let's see how we can build up. Yeah, खोली विकान by joint job is not a right thing. So that's why I so borrow this good luck. 10th is a good day. I said let's join, and that's why I joined the party. And I assure, with the help of Joel, youngster, and my influence, I will see to it that the boot and the pendulum grows up. Already आमकडे 5,500 सुमार पेंजिम वोटिंग आसा. इट्स नॉट डेट ये ना खंयच्याय परिस्थितीन पळया 5,500 वोटिंग आसा. So it is a matter of just 3,000 smart, 2,500 smart voting hardware, and that capacity I have because I have so much relations with. आता सारखे सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमचे म्हजे कुलिग्स जे आसलेले पार्टीन ते सगळे दुखावल्ले आहा. दे आर नॉट हॅपी. अजिबात तांकां त्रास जाल्ले आसा बट कोण हें करिना. सो आतां हांव जॉयन जाला म्हाज्या फाटल्यान जायते जाण कॉर्पोरेटर अशे एक्स कॉर्पोरेटर वा सगळे जॉयन जावपाचे आसा. दीस एश्युरन्स आय कॅन गिव.